नमस्कार. गोय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन आज 11वो दीस 4 दीस उरल्यात सारखे. पत्रकार आणि आमदारी आता दीस मेजपाक लागल्यात. हे आमदार पयलीं म्हणटाले की अरे विधानसभेचे दीस कमी आसात वाडोवपा जाय, पूण 15 दीस म्हणजे खूब जालें अशें दिसता. ना तशें ना. ज्या पद्दतीन विरोधक प्रश्न फुडें हाडटात ते लावन धरतात आनी सत्ताधारी ते तितले सिरियसली उत्तरां दितात ते पळयले जाल्यार म्हाका दिसता 15 दिसाचे 20 दीस जाले म्हणून काय हरकत ना. व्हेरी नायस. सो हाजो अर्थ असो की टीव्हीक लागून आमदारी बरे उलयतात, अभ्यास करून येतात, सत्ताधारी बी. कारण आमकांय ते आतां कळ्ळां की टीव्हीचो जसो एक प्रकाश जोत लोकांचेर पडलो, लोक पळयतात, एक दबाव निर्माण. मेन म्हणजे कितें की जेन्ना खंयची विधानसभेन चर्चा जाता तेन्ना हे उलयता आपूण हें आयकल्लें अशें म्हणण्या पेक्षा ह्या कायद्यान ही कलमां आसात, ही कलमां दुरुस्त जावपाक अशी जेन्ना चर्चा आयकपाक मेळटा न्हू खूब बरें दिसता. म्हणजे विधानसभेन तशी चर्चा अपेक्षीत आसता. न्ही कांय विरोधी वांगडी परत तेच उलोवपाक लागले अशे तरेचे आरोप जाता. तेच विशय म्हणजे कितें जाता की 1-2 दिसां फाटीं जर तुमी पळयले जाल्यार ओल्ड गोव्याचो जो बंगलो आशिल्लो ताचो TCPच्या संदर्भात त्यांनी तेंच्यानी विशय काडिल्लो. आयज तोच विशय पुन्हा तेंच्यांनी काडलो. म्हणजे 2 दिसांनी तोच विशय आयलो. असो बीजेपीक मातसो ते उत्तर दिवपा खातीर एक संदी घेतात. आमचो रिपोर्टर गौरीश गांवकर विधानसभा कॉम्प्लेक्सान आसा. गौरीश, आमचो आवाज आयकूं येता तुका? हय सर. येस. सो आयच्या दिसाचो आढावो घे. मागीर तुवें जे पळय कितें प्रश्न तूं रेज करतलो, जे मुद्दे रेज करतलो ताचेर आमी चर्चा करया. उलय. सर, सगळ्यात पयलीं सर विजय सरदेसायन सर फाटल्या दिसांनी एक इश्यू काडलेलो. तो म्हणजे सांकवाळे पंचायतीचो सेक्रेटरी जो आसा तेका विजिलन्स डिपार्टमेंटान तेका सस्पेंड करची म्हणून ऑर्डर डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक दिल्ली, पूण तो सस्पेंड जायना आशिल्लो. असो खंय तरी तेजेर प्रेशर, कसलो प्रेशर लागता, पंचायत डायरेक्टराचेर कसलो प्रेशर लागता हे सर विधानसभेन 1-2-4 दीस पयलीं विजय सरदेसायन काडलेले. सो तेजेर सर आयज विजय सरदेसायन सर तेजेर सांगलेले आसा की जो सेक्रेटरी जो आसा सांकवाळे पंचायतीचो तो सस्पेंड जाल्लो आसा म्हणून, आनी सीएमाक ताणें थँक्यू म्हटलेले आसा. तेजे उपरांत सर क्वेश्चन जेन्ना सुरू जालो तेन्ना फर्स्टूच क्वेश्चन सर विजय सरदेसायक लागलो. तो म्हणजे भंडारी समाज आनी ओबीसी सगळे जे राजकारण चलता तितून सर विजय सरदेसायक सर हो फर्स्ट क्वेश्चन लागलो. तेणी सर सगळ्यात पयलीं जो मुद्दो काडलो तो म्हणजे रोस्टराच्या अकॉर्डिंग जे गव्हर्नमेंट वेकन्सी आसात त्यो फिल जायनात. म्हणजे भंडारी समाजाक त्यो रिझर्व ज्यो वेकन्सी मेळपाक जाय आशिल्ल्यो, ओबीसीक ज्यो रिझर्व वेकन्सी मेळपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो फिल जायना. अशे 2141 जॉब वेकंट आसात अशें सर विजय सरदेसायन सांगलेले आसा. सो तेजेर सर सीएमाचे उत्तर जे आशिल्ले ते सीएमान सांगला की हे सगळे जे आता आसा ते पर्सनल डिपार्टमेंटाच्या हातीन आसा, हे सोशल वेलफेअराक लागना म्हणून. सो हेजेर आपल्यान पर्सनल डिपार्टमेंट जे आसा तांकां आपल्यान इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा आनी हे जॉब जे फिलिंग आसा ते पर्सनल डिपार्टमेंट करतले अशें सीएमान सांगलेले आसा. सो विजयान सर आनी एक मुद्दो काडलो तो म्हणजे ओबीसी जे आसा ते 27% आसात आणि त्या 27% जी मेजॉरिटी आसा ते भंडारी समाज आसा. सो हो जो भंडारी समाज आसा तांकां खंय तरी ते जो 27% ओबीसीचो कोटा आसा तितून भितर भंडारी समाजाक रिझर्वेशन मेळचें अशें सर विजयान सर हो मागले. जाल्यार तेजे उत्तर जे आसा ते सीएमान दिल्ले आसा की आपूण ह्या वेळार ते एश्युरन्स दिवपाक शकना आनी 2027 जो सेन्सस जातलो, जो सेंट्रलाक सावन सांगलेले आसा 2027 सेन्सस जातलो म्हणून, त्या तो सेन्सस जालो की जेन्ना आपल्या कडेन आंकडे आसतले तेन्ना आमी हेजेर कितें ते पळोवया म्हणून. तेन्ना विजय सरदेसायन म्हटले जो फाटी जो सेन्सस काडलेलो म्हणजे लास्ट सेन्सस जालो 2012 तो खंयच्या खंय जाल्लो, सो तसोच सेन्सस हो तुमी खंयच्या खंय करूं नाकात म्हणून. तेन्ना सर आमकां दोगांच्या सीएम आनी विजय सरदेसाय यांचे मदीं मातशे आवाज आमकां वयर सरलो ते आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. सीएम म्हणपाक लागलो की तूच असो भंडारी समाजाचो कैवारी जावं नाका, भंडारी समाजाक लागून आमी खूब कितें कितें केलां. सो तेजेर सर मातसो थंय आवाज जालो. आणि तेजे उपरांत सर आनी एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन आसा तो नेक्स्ट क्वेश्चन असो येयलो की रुदोल्फाक लागलेलो हो क्वेश्चन. ओल्ड गोवा चर्चीन रुदोल्फ म्हणटा ड्रेस कोड स्ट्रिक्ट जावपाक जाय. आनी दुसरी तेजे डिमांड आशिल्लो तो म्हणजे ओल्ड गोवा चर्च एरिया जी आसा ती बफर झोन रिजनल प्लॅनाक लागपाक जाय. सो हितून
जो मिनिस्टर आसा मिनिस्टरान जर उत्तर दितले सांगले की युनेस्को सायट आसा ती प्रोटेक्ट करतले म्हणून आणि सगळे जे मॉन्युमेंट आसात जे ओल्ड गोवा जे सगळे युनेस्कोचे जे मॉन्युमेंट आसात ते सगळे आमी सेफ करतले आणि ASI जे हितून हे सगळे जे प्रकरण आसा ते ASI मॉनिटर करतले अशें सर मिनिस्टरान सांगलेले आसा. आणि हितून जे ओल्ड गोवा युनेस्को सायटीन इलिगॅलिटी जी आसा ती आमी केन्ना खपून घेवची ना अशें सर मिनिस्टरान सांगलेले आसा. सो हेचेर सर युरी आलेमो जो आसा युरी आलेमोन डिमांड केलो की जे बंगलो आसा आणि 54 इलिगल स्ट्रक्चर आसा ती आमकां डेमोलिश जाल्ली जाय. जशें सर आता तुम्ही डिस्कशनाक म्हटले हे जे डिस्कशन येयले ते TCP वेळार ऑलरेडी येयल्ले. सो हेचेर परत कित्याक जाय म्हणून सत्ताधारी उलयतात आणि युरी आलेमा बीन हे आमकां डेमोलिशन जाय म्हणून तेणी नेट धरलो. सो हेचेर सर ते सभापती फुड्यान तेणी सगळ्यांनी मेळून धांव घेतली आणि धांव घेवन सर 10 मिनटां खातीर सभापतीच्या आयकना म्हणून सभापतीन 10 मिनटां खातीर हाऊस एडजॉर्न केलो. पूण जेन्ना 10 मिनटां जावन येयली आणि 12:30 क्वेश्चन आवर सोंपपाक एक 5 मिनटां उरलेली जाल्यार ही जी 5 मिनटां आसा ती ओपोजिशन सायड जी आसा ती कशेंच आयकोन घेयना जालें आणि सभापतीक एक प्ले कार्ड स्टॅप करून हाडलेले तेणी कितें बरोवन हाडलेले आणि ते सभापतीक दाखयत कंटिन्युअस ते स्लोगन दिवपाक लागले. जसो 0 आवर सुरू जालो क्वेश्चन आवर जसो सोंपलो तेन्ना जे ओपोजिशन आसा ते खंय तरी शांत बसले आणि हेजे सर अशें दिसून येयलें की हे जे ओपोजिशन करताले तो नेक्स्ट प्रश्न जो आशिल्लो तो अलेक्स रेजनाल्डाक आशिल्लो. रेजनाल्ड प्रश्न विचारीत म्हणून खंय तरी ती 5 मिनटां जी आसात ती 5 मिनटां ओपोजिशनांनी बोवाळ घालून आमी वडयली म्हणूंक शकतात. इंटरेस्टिंग ब्लॅक कॉमेडी दिसता म्हाका. रिजर्वेशन टू OBCs एका अर्दान दुसऱ्या अर्दान ओल्ड गोवाची स्ट्रक्चर्स. ताचेर वयच्या पयलीं जी तेणी सांगले की सांकवाळचो तेन्नाचो ग्रामसेवक सस्पेंड जालो सामकी सिरियस गजाल. कित्या खातीर गोंयानूच ग्रामसेवक जे आहा तांकां पंचायत सेक्रेटरी म्हणूनय अपॉयंट करतात. आमी जर पळयलें जाल्यार पंचायत सेक्रेटरीचे रिक्रुटमेंट रुल्स आणि ग्रामसेवकाचे रिक्रुटमेंट रुल्स वेगळे आसात. एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशनूय वेगळे आसा. म्हणजे खंयच्याय अर्दान सेक्रेटरी ना म्हणून थंय ग्रामसेवक काम करता अशें जावंक शकना की एट पार ते दोनूय पोस्ट ना. एट पार असले जाल्यार ते करपाक मेळटा. जेन्ना सांकवाळचो विशय खंयच्या तरी एका कन्स्ट्रक्शन लागला भुतानीच्या कन्स्ट्रक्शन चर्चेक आयलो तेन्ना हो ग्रामसेवक थंय पोस्टिंगेन आशिल्लो असो विशय. तेका लागून तेचेर कारवाय जावपाक जाय म्हणून कांय कंप्लेंट्स जाले. दुसरी तेतून वायट गजाल अशी की प्रशासनाचे फेल्युअर अशें की प्रोटेक्ट कोणी तरी कोणाक करतलो की ताची विजिलन्स केस जाली. विजिलन्सान इन्क्वायरी केली. ACBन तातूंत सबस्टन्स ताका फावंड जाले म्हणून चीफ विजिलन्स ऑफिसर म्हणून चीफ सेक्रेटरी कडेन ती फायल केली. चीफ सेक्रेटरीन ताचेर शेरो मारलो की ह्या मनशाक सस्पेंड करून इन्क्वायरी करची. ती डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक फायल आयली. 1 म्हयनो जालो तरी त्याची सस्पेन्शन ऑर्डर भायर सरा नाशिल्ली म्हणून ती असेंब्लीन पावली. म्हणजे सरकार कशें वागता किंवा एखाद्याक शिल्ड करपा खातीर कितले फुडें वयता. जर घडये असेंब्लीन तो प्रश्न येयल्लो नासलो की कोणी हाडून ना जाल्यार तो सस्पेंड जावचो नासलो. म्हणजे पंचायत आमी सदांच पंचायतीक दोश कितें दितात पंचायत काम करना पूण हातूंत ही जी साखळी तयार जाता पंचायत मागीर सेक्रेटरी कोण खूब आरोप जाला आनी सेक्रेटरी अपॉयंट जावपाक पयशे घेतात म्हणून. सो हे सगळे आरोप एका अर्दान आमी स्थानीक स्वराज्य संस्था म्हणून आनी वर्सान तेंची ट्रान्सफर करिना. स्थानीक स्वराज्य संस्था म्हणून त्यो बरी जावपाक मुळा सावन एडमिनिस्ट्रेशन चलपाक जाय राजकीय लाव लोकांक मेळपाक जाय तें जायना. अशे तरेचे कोण ते ग्रामसेवक वचून लोकांच्या तकलेर बसता. ते पयलींच गोंया भितर बोळा दोंगर कापतात. मुळात ग्रामसेवकाक थंय नेमपच इल्लीगल नेमूंक शकना. दुसरो जो विशय तुमी म्हणटालो न्हू OBC आरक्षणाचो तो विशय जितलो स्फोटक आसा तितलो तो कॉम्प्लिकेटेड आसा. कॉम्प्लिकेटेड म्हणजे कितें तर 50% वयर आरक्षण वचूंक फावना हो नॉर्म आसा. गोंयान जर आमी पळयलें जाल्यार 27% OBC आसा. तातूंत 10% तेंच्यांनी इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन हाडलो म्हणजे कितले जाले 37% जाले. 19% हे 10-11% ST आसा. 2% तितून SC आसा. हे जे पळयले जाल्यार तेजो नॉर्म आहा तो फुडें वता. आनी दुसरो तेंच्यांनी कितें म्हटलें की आमकां करेक्ट फिगर आयल्या उपरांत आमी तितल्या पर्संटेन तांकां आरक्षण दितले. शक्यच जावचें ना कित्याक OBC मे क्रॉस 50% एंड ऑड. गोंया सारक्या राज्यान OBC सगळे जण एक सिस्टम जायच सिस्टम घालची पडटली तांकां घालची पडटली. कितले लोक आसा कितले लोक तयार आसा. आतां सगळ्यान पयलीं
हो जो पळय कितें सर्वे जालो ताका आतां किमान 12 ते 15 वर्स जाले. दुसरें म्हणजे ते जे क्रायटेरिया लायतात न्हू इकॉनॉमिक सर्वेचो तो सामको फॉल्टी. म्हणजे हांवें पळयलां, हांव गांवगिऱ्या वाठारांत रावता, एखादो कोण तरी टिचर तलाटी नाल्यार ग्रामसेवक सर्वे करपाक येता, तुमच्या घरान फ्रीज आसा, तो मनीस ताका कितें आसा खबर, सरकार कितें टॅक्स लायत काय कितें ना, म्हजे कडेन ना, वॉशिंग मशीन आसा ना, तुमगेर गिजर वापरता तुमी ना, एसी आहा ना म्हणटा तूं, फक्त तो ना कितें म्हणूंक शकना, टीव्ही कित्याक ती फुड्यान दिसता, कळ्ळी न्ही. म्हणजे अशा पद्दतीन जो डेटा कलेक्ट करता तो कितलो आमी ग्राह्य धरपाक जाय. अशें आरक्षणा सारके व्हडलो विशय आमी सुटाव करता. गोंयांत भितर तुमी म्हणटा गजाली आतां सामकी कंपल्सरी आसा. वेल्यान लोकांच्या घरांनी आतां एसी हें कॉमन जालां. म्हणजे सादो हांव म्हणजे त्या वेवसायाची डिग्निटी कमी करिना, सादो गवणेपण काम करपी मनीस 1,500 रुपया दिसाक जोडटा. म्हणजे म्हयन्याक त्याची इन्कम कितली जाली. पण त्याचे जर तुम्ही पळयले हेचेर रेशन कार्डाचेर मंथली इन्कम आसता 800 रुपया 1200 रुपया. आणि दुसरें म्हणजे कितें, बिलो पॉवर्टी लायन जी यादी ठरयता, कोण ठरयता, ग्राम सभेन ठरयता. तूं म्हणटा एक खरें की गोंय इतलें ल्हान, आमच्या आर्थीक आनी एकूण सोशल ह्यो 2 क्रायटेरिया मनशाचे एकूण इन्कम सोदपाची, ताजे सोशल स्टेटस काडपाची आमचे कडेन इतल्यो यंत्रणा आमी तयार केल्या, तांचेर परत डुप्लिकेशन ऑफ वर्क इतलें जालां. सादें गांवांत वचून जर बरे तरेन सर्वे जायनात तर एकूण राज्याचो आर्थीक सामाजीक स्टेटस कसो सोदतले. त्या विजयान जो प्रश्न विचारता तातूंतल्यान एकच आउटकम बरें येतले की ओबीसी समाजा खातीर पोस्ट ग्रॅज्युएट मेडिकल लेवलाचे जे क्लिनिकल पोस्ट आयज मेरेन मेळनाशिल्ले ते सर्क्युलर 8 दिसान काडटा म्हणून चीफ मिनिस्टरान उतर दिलें. चीफ मिनिस्टरान तेंचो ऑनर केलो की आमी 8 दिसान ते सर्क्युलर काडटा. हो एक बरो आउटकम. आनी एक गजाल, भंडारी समाजाक तांचे संख्ये प्रमाण रिजर्वेशन मेळटा काय मेळना वो इम्पॉर्टंट. कारण भंडारी समाज हो सदांच राजकीय दृश्ट्या आपण प्रबळ, तो सतत इलेक्शन जाले की वेगवेगळे अशे तरेचे राजकीय रणनीती आसता. तेंच्यानी टेक्निकल मुद्दो कितें काडला भंडारी समाजान, तांकां 27% जे आरक्षण ओबीसीन तातूंत ते म्हणटात की आमी त्या ओबीसीन 50% जास्ती आसा म्हणून आमकां आनीक रिजर्वेशन विदीन रिजर्वेशन जाय. ना ते ओके, हांव तशें म्हणना. जें कितें तांकां न्यायान आसा, कायद्यान आसा, तांकां मेळपाक जाय. कायदो कितें सांगता, तांकां जर तांची जर संख्या बरी आसा, योग्य आसा, तांकां जर रिजर्वेशन मेळपाक. सो जर हो जर सर्वेक्षण फाटलो जर पळय रिकॉर्ड आहा तो जर सारको ना, सरकारान हें सर्वेक्षण फाटल्या आमी पळयता न्ही फाटल्या वर्सभर भंडारी समाज मागता आनी भंडारी समाजाचो पुळको आयिल्ले हेरी फुडारी मागतात. सीएमान ताचेर कमेंट केले तुका भंडारी समाज पुळको आयला म्हणून आपल्याक कळटा. ना पण म्हाका एक विजयाचें कौतुक करी सारकें दिसता, तो त्या समाजाचो ना, तो ओबीसी ना, तरी पण तेणी तो विशय मांडलो. मी भंडारी आमदार विधानसभेत ना, तेंच्यांनी मांडूच येयल्लो न्ही. तेका तुम्ही दोष दिण्यापेक्षा तेणी कित्याक मांडलो, तेणी तरी मांडलो न्ही. हांवें न्ही एकदां भंडारी समाजाचें एक डेलिगेशन संपादक म्हणून म्हाका मेळपाक आयिल्लें. हांवें तांकां म्हणलें तुमचो सगळ्यात व्हडलो लिडर कोण, आनी मागीर आमी चर्चा केली तातूंत भितर एक आयलें तें अशें की भंडारी समाजाचो सगळ्यात लिडर जावन गेलो तो मनोहर पर्रीकार म्हणून. कारण मनोहर पर्रीकारान कितलेशे भंडारी समाजाच्या लोकांक जिखून हाडले, मंत्री पयले खेपे जिखून हाडले, तांकां मंत्री केले, तांकां एक स्टेटस दिलो. हे खरें न्ही, कितलाय कोणे आरोप. सो कशें आसा, भंडारी समाजांतल्यान हें नेतृत्व केन्ना तरी येवचें पडटा. आपल्या ताज्या समाजांतल्यान येवन ताणें धसास लावन हे राजकीय सामाजीक हे 2 प्रश्न आहात. आमकां दिसता भंडारी समाज सगळे सुखवस्तू काय म्हणून, कारण तांचे कडेन राजकीय पावर आसा अशी तरी एक चर्चा जाता. सो ह्यो गजाली करच्योच पडटल्यो सरकाराक, ते सर्वेक्षण करून तांकां जाय योग्य प्रमाणाचेर तांकां राजकीय आनी तांकां सामाजीक हो जो विशय आसा न्ही तो सामको क्लिश्ट विशय आसा खंयच्या जातीचो. आयज तेंच्यानी आनी एक चर्चेक विधानसभेन एक मुद्दो आयलो की ह्युमन रायट्स कमिशनान एक ऑर्डर दिला. तांचें म्हणणें अशें की खंयच्याय समाजाचो दाखलो जो डेप्टी कलेक्टर इश्यू करता, जो सोशल वेलफेअर मिनिस्ट्री इन्सिस्ट करता, तेचे खातीर समाजाची समाज संघटना जी आसता त्या समाज संघटनेचो दाखले अनिवार्य करनाका, कंपल्सरी करनाका असो ह्युमन रायट्साचो हें आसा. तर तेच्या कॉन्ट्रेडरी स्टँड आयज सरकारान विधानसभेत घेतलो. ते म्हणटा की तो दाखलो जायत नाल्यार जापसालदारकी घेतलो कोण, तो अमक्या समाजाचो म्हणून. सरकारचें म्हणणें बरोबर आसा, पण तेचे कित्या खातीर आयलो, भंडारी समाजाचो एक गट ह्युमन रायट्सा कडेन पावलो. फोण्याची पुलीस कंप्लेंट जाल्ली, दुसरो गट सर्टिफिकेट दिताले, तेच्या अगेन्स्ट पयलो गट पुलीस कंप्लेंट करपाक पावलो. तेका तेंच्या 2 फायटीन ते जाले.
तर खरें म्हणजे हो सरकारा फुडलें व्हडली चॅलेंज आसा की प्रत्येक समाजान 2-3 जर असे गट जाले जाल्यार खंयच्या गटाक रिकग्निशन दिवपाचें. आनी जेन्ना प्रबळ समाज जाता न्ही आनी राजकीय दृश्ट्या जेन्ना प्रबळ जाता तेन्ना अशे खूब गट जावप, इलेक्शनाक लटाफटी जावप, संघर्ष जावप हे कॉमन आनी भंडारी समाजान ते जाता. सो तशें व्हडलें कारण हें सगळं देशभर चल्लां. आनी भंडारी समाजाक तर खूब हांव तरी 25 वर्सां पळयता ते झगडत आसता. परंपरा आसा, परंपरा तेंची, म्हणजे केन्ना ते एकठांय येयले अशें ना. सो दुसरी गजाल आमी आतां तो ओल्ड गोवाचो बंगलो पळय आहा तो इतलो तेंप तसोच एक धुमसत दवरला, ताजे भितर कोण निर्णय घेना आनी तो निर्णय घेवपाचे कोणाक इंट्रस्ट ना. मेन म्हणजे जे फाल्यां जर म्हाका दिसपाक लागलो फाल्यां जर काँग्रेस सुद्दां सत्तेर येत न्ही तो प्रश्न सुटपाचो ना. प्रश्न सुटपाचो ना म्हणजे कितें की जे खंयचेय इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन धरा, इरिग्युलर कन्स्ट्रक्शन धरा, हाची मुळावी जी जापसादारकी आसता ती पंचायतीची आसता. सरकार म्हणून डायरेक्ट खंयचोच सरकार असल्या बेकायदेशीरपणाक जबाबदार नसता. विधानसभेत तुम्ही चर्चा करू शकता पूण सरकारा कडेन बेकायदेशीर प्रश्न जेन्ना केन्ना येता, बेकायदेशीर प्रश्न येता तांकां ज्यो पळय मान्यता दिल्यात त्यो मान्यता योग्य दिल्यात काय कितें आनी मान्यता घेना आसतना ताणें कन्स्ट्रक्शन केलें काय कितें. हांगा तशें ना. आनी कन्स्ट्रक्शन हांगा तांचे कडेन सगळे आशिल्ले हांगा सगळे लायसन्स आसा म्हणून ते हायकोर्टान जिखल्यात. हायकोर्टान ही केस परत गेल्या आनी परत तांकां फेवर जाल्या म्हणून ती सुप्रीम कोर्टान गेल्या. काय हातूंत भितर 2 निकश आसात. एक पयली गजाल ओल्ड गोवाच्यान एका तेंपार कोंकण रेल्वे ओल्ड गोव्याच्यान वचपाक आशिल्ली. ती थंय लोकांनी विरोध केलो, डायवर्शन केलें ओझा कमिशना सो ताजें डायवर्शनूय जालें. हे डायवर्शन जातकीर सरकारा कडेन बाबा निकश आसा काय कितें, सरकारान ताजो एक परत बोळ जाता एक मास्टर प्लॅन आसा काय कितें, रिजनल प्लॅनान भितर आमी अशे तरेचे ओल्ड गोंयचे एक इंटरनॅशनल एक टुरिजम सेंटर इन विज रिलिजियस सेंटर अशे वेळार ताका बाबा आमी एक ताजो निकश ठरयला काय कितें. फुडल्या 50 वर्सान ओल्ड गोवा आसता तशें दवरतले काय कितें. सी युरोपाक तूं जर खंय गेलो न्ही तांचे किल्ले आसात, तांचे राजवाडे आसात, तांचे ट्युरिस्ट जे पळय कितें स्पॉट आहात ते तांणी 100 वर्स तशें दवरल्यात. थंय कसलोच डेव्हलपमेंट जावना. थंय लायटीच्यो वायरी नासतात. ताका लागून जर 100 वर्सां पयलींचे एक जर फिल्म जर शूट करपाचें आनी युरोपान तांकां तशें मेळटा. हांगा तशें ना. हांगा दर 5 वर्सांनी तो वाठार असो बदलता. आतां लायटीचे वायरी लोंबकळटात म्हणून सरकारान काडले जाल्यार आतां केबल लोंबकळपाक लागले. हे व्हडले केबल घाल्यार हांव 70 पळयल्ले ते सांगतात लोंबकळटात ते लोंबकळटात. सो सरकारान ओल्ड एक लक्षांत दर ओल्ड गोवा हे फक्त कॅथलिकांचें सेंटर न्ही. इट्स इंटरनॅशनल सेंटर. लोकांक एक क्युरियोसिटी आसा. पण म्हाका दिसता की सगळ्याची जापसालदारकी पयली जी येता ती पंचायतीरूच येता. तो बंगलो आतां समजा बांदलो, कोणी इल्लिगल बांदलो इरेग्युलर बांदलो तेतून आमी वचया नाका. तो बंगलो काय एका रातीन उबो जावंक ना. पंचायतीचेर तूं परत पंचायत म्हळ्यार कोण ती सांगपा येता. तुवें आतांच सांगलें पंचायत म्हळ्यार कांय ते पयलीं आमकां दिसता पंचायत म्हळ्यार इलेक्टेड पंच, पंचायत म्हळ्यार सरपंच, पंचायत म्हळ्यार सेक्रेटरी ग्रामसेवक कोण, पंचायत म्हळ्यार एकदा तो मंत्री आसता बरोबर. पंचायत म्हळ्यार आमी तें अशे तरेन घुसपागोळ करून दवरला की म्हणून हांव म्हणटा की असले हातूंत भितर सरकार एक मास्टर प्लॅन जाय. कितें जातलें, कितें 50 वर्सान कितें जावचें न्ही क्लियर जाय. म्हाका दिसता की कांय सिटीचेय तेंच्यांनी अशें मॅपींग करचें पडटलें. तुमची मडगांवच्या म्युन्सिपालिटीची बिल्डींग आसतली, म्हापशेच्या म्युन्सिपालिटीची बिल्डींग आसतली, हेरिटेज व्हॅल्यू आसली. आतां पणजे तुमकां सांगता पणजे जी CCPची बिल्डींग आसा त्याच्या सायडीक एक बिल्डींग आसली. आतां नवीन बिल्डींग बांदता म्हणून तेंच्यांनी ती मोडून उडयली. एक्झॅक्टली. आमच्या गोंयांतले पयले टेलिग्राफ ऑफिस ते आतां कोणाक दाखयतलो टेलिग्राफ ऑफिस काय करूंक ना. पणजे ही खरी म्हळ्यार एक हेरिटेज सिटी म्हणून डेव्हलप करपाक आशिल्ली. पणजेचे 100 वर्साचो प्लॅन रेडी आसपाक जाय. आज जर तूं जर पणजेचे 1961 कितें जालें हें म्हूण दाखोवपाक जाय पणजे आतां जुंता हावसय पडपाचे आहात ते. एक्झॅक्टली. जुंता हावसाची काणी वेगळी. जुंता हावस ते इतले बिभत्स जालां ते सगळ्यान सिटीचे हातूंत ते टिकपाचेच ना. थंय कोण नासता ते म्हाका दिसता फक्त उंदीर जाल्यात थंय. ते ताजे बद्दल एक वेगळो पुनर्विचार करचो पडटा. पूण पणजे हे जे व्हडले इतले ओल्ड घरां हे सगळे बाबा पुलीस स्टेशनाच्या फुड्यान आसलेले ती मिलिटरीची बाराकी आतां थंय जर कांय खाजगी घरां जर आसत न्ही तांकां अशें तरेचो एक प्लॅन आशिल्लो तांकां सिटींतल्यान तांकां भायर व्हरप. ओल्ड गोवा कशें फोंतेनसाक थोडी मदत करता सरकार मेंटेन करपाक तशें कितें तरी तेंच्यांनी करपाक जाय. सबंद गोंयची फक्त ओल्ड गोवा न्ही सबंद गोंयचे बाबत हें करचें पडटलें. गौरीश. येस सर. आता फुडले इश्यू सर कॉलिंग अटेन्शन आशिल्ले. कॉलिंग अटेन्शना सर 1-2-3 महत्वाचे मुद्दे येयले. तितून सगळ्या पयलीं आमी पळोवया नेम एंड सरनेम चेंज जो अमेंडमेंट एक्ट जाल्लो
2019 तेजे संदर्भात सर डिस्कशन येयलें. हो जो कॉलिंग अटेन्शन जो विरेश बोरकर आणि विजय सरदेसायन घातलेलो, तेंचे अशें म्हणणें आसा की गोंयकारांची जी नांवां तशेंच आड नांवां घेवन हे भायले लोक जे येतात, जे दुसरी जातीचे दुसरी धर्माचे आसून सुद्धा जे हिंदू क्रिस्तांव जे गोंयची जी नांवां आसात ती नांवां वापरतात आणि खंय तरी तेका लागून गोंयचे जे खरे जे ट्रेडिशनल जे गोंयची जी नांवां आसात त्या समाजामध्ये त्यांची नांवां पावतात. विरेशान सर एक बरें एक्झाम्पल दिलें. विरेशान सर अशें सांगलें की सभापतीचेच आडनाव घेवन सर ताणें एक्झाम्पल दिलें. तवडकर समज सरनेम कोणे बदलून भायले मनशान कोणी भायलो कोणी येयलो आणि तेणें आपलें नांव समज तवडकर केलें जाल्यार तवडकर केलें जाल्यार म्हणपा लागलो तुमची कम्युनिटीची जी भुरगीं आसात, जी चेडवां आसात ती लग्न जातना हो तवडकर फॅमिलीचो म्हणटले आणि तो तवडकर फॅमिलीचो म्हणटले आणि मागीर ते तेंगेर लग्न जावपाची चिंततले. पूण तेजे फाटल्यान तो मनीस खंयचो कितें ते कोण काडटलो काय म्हणून विरेशान काडलें. मागीर तशेंच प्रॉपर्टीचे जे इश्यू आसात ते प्रॉपर्टीन सुद्दां सर घुसोवंक शकता. समज नांवां चेंज केली, नांवां समज कोणाच्या नांवार प्रॉपर्टी आसा तेंची समज तांकां प्रॉपर्टी हडप करपाक जाय जाल्यार नांव बदलून ते प्रॉपर्टीनी सुद्दां घुसोवंक शकतात. तशेंच क्रायम जे जातात, महत्वाचे म्हटल्यार जे क्रायम जातात आणि पेपरार दुसरे दीस जे छापून येता अमके अमके मनशान हो क्रायम केलो म्हणून, जाल्यार तेन्ना हे भायले लोक येतले ते आमचे गोंयची सरनेम घेतले. आता अमके एक मनशान नायक मनशान समज हो क्रायम केलो जाल्यार लोकांक दिसतले तो गोंयकार मनीस आणि तो त्या गांवचो मनीस म्हणून. सो हे जे सगळे आसा हे सर तेणी व्यवस्थीत पद्दतीन सर सत्ताधारी तशेंच ओपोजिशन जे आमदार आशिल्ले तेणी मांडले. आनीक तेजेर सर एक पळय सारकी एक अजापाची गजाल म्हणजे विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्डाचो आणि काँग्रेसीचो आमदार आल्टोन डिसोजा. सो तेणी हे जे आसा हे विदेशान जे मागलेले पोगो थंय लागपाक जाय म्हणून पोगो करून आरजेची जी कॅम्पेन आशिल्ली तितून खंय तरी विजय सरदेसाय आनी आल्टोन हेणी दोगांनी हात घातलो आणि म्हटले हांगा खंय तरी पोगोचो कायदो जो आसा तो लागपाक जाय. जसो सीएमान फाटल्या दिसांनी एक्सप्लेन केल्लो पोगोचो कायदो ऑलरेडी आसा म्हणून, जाल्यार तो पोगोचो कायदो हांगा लागपाक जाय. गौरीश हो इश्यू 2027च्या इलेक्शना मेरेन म्हाका दिसता हे सगळें रावतलो. कारण नांवां बदलपाचो इश्यू आमी कितले वर्सां जाल्यार आयकतात आनी पेपरांनी जाहिराती येत आसतात. कोण तरी 1990 हो जेन्ना कायदो येयलो पहिल्यांदा कायदो कित्या खातीर येयलो ते आमी पहिल्यांदा समजून घेवया. कांय जाणांची पोर्तुगीज टायमाचेर नांव बरोवपाची जी पद्दत आसली ती सेपरेट आसली. शाणू बरयतना XANO बरयताले. हांव पळयता म्हजें नांव जें पळय म्हजें बर्थ डेट जें पळय आहा न्ही तें आसा NAIQUE सारकें नायक आनी ते मरे उच्चारा प्रमाण आडनांव बरयताले. ही एक ताजी खासियत. मागीर आमी ती ताजें भारतीयकरण करून नायक केलें. ते करपा खातीर म्हणून सुटसुडीत जावपाचें म्हणून 90 तो कायदो आयिल्लो. त्याचो गैरवापर भायले लोक येवन करतात हे लक्षांत आयल्या उपरांत 2021 एमेंडमेंट आयली. कितें एमेंडमेंट आयली की जो एप्लिकंट आसा त्याचो जल्म हांगा जाल्लो जावं आनी बापायचो कितें आवयचो जल्म गोंयचो जाय, गोंयांत रजिस्टर्ड जाय असो तो कायदो सांगता. आतां हो जर कायदो पळयलो जाल्यार आक्षेप कित्याचेर हा तो सांगता. एखाद्या मनशान आपलें नांव बदललें, कितें तेणी धारण केलें जाल्यार तेचें मूळ बर्थ सर्टिफिकेट बदलना. आयचो आक्षेपाचो तेंचो जो अपोजिशनाचो मुद्दो आसलो तो सर्टिफिकेट घेवन तेणी मूळ बर्थ सर्टिफिकेट बदलपाक स्टार्ट केल्यात. म्हणजे एखाद्या मनशाचें मूळ जें नांव आहा तें बदलपाचें कोणाक अधिकार ना. तो ते सर्टिफिकेट दाखोवन हांव तोच हो अशें ताका सर्टिफिकेट मेळटा. म्हणजे तेचें पयलींचें नांव हें आसलें, करेक्टेड तेचें नेम हें आसा अशें ताका सर्टिफिकेट मेळटा. पण तें दाखोवन तो बर्थ सर्टिफिकेट चेंज करूं शकना. दुसरो तातूंत आनी एक लूप होल चर्चेंतल्यान फुडें आयलो तो खूब सिरियस आसा. GMCन किंवा आनी खंयच्या हॉस्पिटलान एखादे भुरगे जल्माक आयले की ताका एक ब्लँक फॉर्म दितात. ताचेर ते भुरग्याचें घालपाचें नांव घालपाचें, बापायचें नांव घालपाचें, आवयचें नांव घालपाचें. आतां हॉस्पिटल ऑथॉरिटी किंवा एडमिनिस्ट्रेशन खंयच्याय पद्दतीन चेक करिना की तेच्या बापायचेंच तें नांव आसा, तेच्या आवयचेंच तें नांव आसा आनी त्या भुरग्याचें नांव तें आतां जावपाचें ते घालतले मागीर. तर ते चेक करिनासतना एक बर्थ सर्टिफिकेट कॅन बी जनरेटेड
नाही पूण हें मरे एका तेंपार लोकांक दिसतालें तें व्हडलें म्हत्व ना म्हणून सो चॅक करपाची यंत्रणा तयार जावन आशिल्ली. आतां हळू गोंय म्हणटा तें हांव कोण आनी समाज म्हळ्यार कोण, समाजाचें नांव, अशे तरेन जे ज्यो कितें गजाली आयल्यात ताका लागून आतां प्रत्येक जाण आपल्या आयडेंटिटी हो प्रकारान भितर घुसपाक सोदता आनी ती आयडेंटिटी गोंया कडेन हांव गोंयकारपणा कडेन संबंदीत आशिल्ल्यान प्रत्येक जाणां दिसता तें नांव बदलचें. पण जाधव कमिशन जो लँड ग्रॅबाचो जो चवकशी जेणी केली, 1 मॅन कमिशन आशिल्लो, तेणी अशें म्हटलें की एखाद्या माणसाचें नांव जें आसा त्याच नांवाचो दुसरो मनीस आयलो आनी तेणी सायन केलें तें डॉक्युमेंट जालें. म्हणजे खंय अशी तोच मनीस आसा काय ना हे व्हेरीफाय करपाची खंय यंत्रणा ना. म्हणजे आतां बर्थ सर्टिफिकेट जे केलें म्हणटा न्ही, तर विरेशाचो बी जसो आरोप आसलो की वेंझीने अशें सुचयलें की अशी प्रॉपर्टी ग्रॅब करपा खातीर हे नेम चेंज जावंक शकता. म्हणजे तेंच्यांनी उदाहरणां फुडें दिवंक ना. एक दोनच प्रकार आसतले अशे. पूण एक गजाल तुका सांगता, हो विशय सोंपयता तेन्ना एक सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट सगळे लोकांच्या नदरेन, तुज्याय नदरेन हाडटा. फाटल्या 5 वर्सांचे 500 वर्सांची जर आमी रिकॉर्ड काडलेली लोकांची आड नांवां गोंयांत कशी बदलत गेल्यात अशे तरेची म्हायती मेळटली की खूब लोकांक धक्को बसतलो. सारकें मुस्लिमाचे कॅथलीक जाल्यात, कॅथलिकाचे हिंदू जाल्यात, हिंदूचे कॅथलीक जाल्यात, गोंयान भायले लोक आयल्यात कितले. तुका लक्षांत धर, बार्देस जेन्ना पोर्तुगेजांक बार्देस हो ओसाड भाग आशिल्लो, पोर्तुगेजांक जेन्ना वसोवपाचें आशिल्लें कारण तांकां महसूल जाय आशिल्लो, शेती बागायती रानांतलीं कामां प्रोडक्शन हें करपाक लोक जाय आशिल्ले. पूण ताणें जेन्ना पळय बॉर्डर उक्ती केल्ली, मोठ्या प्रमाणाचेर लोकांक गोंयांत आयले. तांची नांवां कितें आशिल्लीं ती नांव बदलली कशी, सामाजीक बदल कितें जाले हे जेन्ना हे हाजेर कांय प्रमाणाचेर संशोधन चालू आसा. कांय जाण खाजगी लेवलाचेर, कांय जाण संस्थात्मक लेवलाचेर संशोधन करतात. पूण हे सगळे हो सगळो जेन्ना रिकॉर्ड येतलो जाल्यार गोंय कितें काय म्हणून एक प्रश्न येतलो. एक्झॅक्टली. गौरीश, आमचे कडेन चड वेळ ना, आनी कितें सांगपाचें आसा तुका? सर, इलेक्ट्रिसिटी बिलाचेर सर डिस्कशन जालें. तेजेर बिलाचो जो टॅरिफ वाडोवपाचें जे आतां जावपाचें आसा, सो तेजेर सर डिस्कशन जालें. तेजेर युरी आलेमाव जो आसा, युरी आलेमावन सर एक म्हत्वाचें अशें उक्ताडार हाडलें. ते म्हणटा 600 कोटी सुमार सरकारी जी खातीं आसात, इन्क्लुडींग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, 600 कोटी सुमार तेंची बिल पेंडींग आसात. आनी तुमी लोकांची जेन्ना बिलां वाडयतात तेन्ना तुमकां चडांत चड 200 कोटी मेळटले म्हणून. जाल्यार ते पयलीं 600 कोटी जे खात्या कडल्यान जे घेवपाक जाय ते पयलीं घेयात आनी लोकांची बिलां वाडोवपाची तुमकां गरजूच ना म्हणून अशें सर युरी आलेमावन सांगलेलें आसा. आनी तेजे भायर सर मिटर जो आतां भितर आसता, म्हणल्यार कोणाचे मिटर वाचूंक मेळना म्हणून तांकां सर नोटीसी काडलेली आसा. 39,000 लोकांक अश्यो नोटीसी काडलेली आसा की मिटर आतां तुमकां वाचूंक मेळना म्हणून. जाल्यार युरी कितें म्हणटा की एक सायडीक तुमी स्मार्ट मिटर वापरूय म्हणटात, जाल्यार दुसरी सायडीक तुमी हे तांकां मिटर भायर काडा म्हणून तुमी तांकां कित्याक सांगतात काय म्हणून, लोकांक त्रास कित्याक करतात काय म्हणून. सो हेचेर सर डिस्कशन जालें आनी मिनिस्टरान सर सांगलेलें आसा तो टॅरिफ आहा तो सर कमी कर्नाटका पेक्षा कमी जातलो म्हणून. कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगणा, पंजाब जे आसात म्हणल्यार ओपोजिशनाचे ज्यो हे आसा राज्य आसात त्यांचे पेक्षा गोंयान टॅरिफ कमी आसा अशें सांगलेलें सर. गौरीश, आमचो वेळ सोंपत आयला. हांव सदां भशेन निमाणे कडेन तुका तोच प्रश्न करता. आयज परफॉर्मन्स, आज ऑपोजिशना भितर परफॉर्मन्स कोणाचे बरें आशिल्ले? स्टडीड कोण आयले, बरे तरेन समर्पक जापो प्रश्न कोणें विचारले? सर आयज ओपोजिशन समज पळोवपाक गेले जाल्यार नंबर 1 सर आयज हांव विजय सरदेसाय म्हणटा. ज्या तरेन तेणी तो समाजाचो प्रश्न मांडलो त्या तितून सर कळटालें तेजी स्टडी सारकी वेवस्थीत आशिल्ली. आनी ज्या तरेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो बीन जे प्रश्न मांडले जाल्यार दुसऱ्या नंबराचेर सर युरी आलेमाव लागता. आनी एक सत्ताधारी सदां भशेन चीफ मिनिस्टर मरे. हय सर, सीएमाकूच सर उठोन आन्सर दिवचे पडटात कित्याक तो कसो जाल्यार चीफ मिनिस्टर आसा आनी तेजी जे हे उत्तर दिवपाची पद्दत आसा ती वेवस्थीत आसा. आनी ताजो भितर इम्पॉर्टंट म्हळ्यार कितें, ऑपोजिशन जो सामको खर ऑपोजिशन करता विजय सरदेसायान सामकी विधानसभा सुरवात जाली त्या बरोबर सीएमाक अभिनंदन केलें. हय हय ना, पूण विजयान आयज न्ही ओबीसीचो जो प्रश्न आसलो न्हू थंडपणे प्रश्न विचारले. म्हणजे कोणाकय दिसतालें की तो हे करिना, पण तेचे प्रश्न इतले खर आसताले की उत्तर दितना सरकाराक फाटी फुडें चिंतचें पडटा. तो फुडलो क्वेश्चन कितें आसतालो थंडपणे विचारले. तुमी कितल्या जाणांक नोकऱ्यो दिले, मागीर ते शिक्षणाचे तुमी फुडें कितें करतले, मागीर ते 27% कशें ठरयले तुमी, 27% कशें ठरयले हे सांगतना सुभाष प्रदेसायक फुडलो क्वेश्चन कितें आसतलो तें कळोवंक नासलें.
तो कितें म्हणटलो आमी ढोबळ म्हायतीचेर दिले. एक गजाल बरी, हे जे पळय अधिवेशन 15 दिसाचें आसा, वेगवेगळे प्रश्न आयल्यात आनी विधानसभा वेंचणूक जितली लागीं येता तितल्यो आमच्यो विधानसभा अधिवेशनात आकर्शक जायत रावतली. दुसरें म्हणजे कितें की मुख्यमंत्री पदा वयल्या व्यक्तीक कितलो अभ्यास करचो पडटा न्ही हे कळटा. म्हणजे एक बारीक क्लॉज खंयचो तरी कायदो आसता तेचो क्लॉजाचो अर्थ कितें म्हणजे कितें. कार्लोस आल्मेदा जेन्ना हे करता म्हणजे कार्लोस फेरेरा जेन्ना हे करता प्रश्न काडटा तर तो क्लॉजीस फुडें हाडटा. हेतून हे म्हटला खूब किचकट कायदे सारके तो वाचून हेचो अर्थ असो जाता. तेन्ना ताका उत्तर सीएम जेन्ना दिता न्ही तेन्ना तेचो अभ्यास लक्षांत येता की तेणी तेचो अभ्यास केला. भाजपाक प्रमोद सावंताक तितलो अभ्यास करचोच पडटलो. कशें हांगा एक ताणें बेंचमार्क मनोहर पर्रीकारान घालून दिला. हांव जेन्ना विधानसभा कवर करतालो तेन्ना हांव जाणा ताजे बीजेपीचे कांय जे मंत्री आसताले तांकां उलोवपाक येनाशिल्लें. पर्रीकार म्हणटालो अरे बस रे बसयतालो मंत्र्याक आपूण जाप दितालो. ही परंपरा अजुनूय चलता. हे करचेच पडटा. वायट करचेच पडटा कित्याक नेतृत्व हे जशें सभाघराचे भायर आसता कित्याक नेतृत्व त्याच्या विरोधान कित्याक एक तर 3 फावट एक्सपिरियन्स आसलेलो विजय सरदेसाय, भाशेचेर बरी कमांड आशिल्लो वेन्झी विएगस आणि अभ्यास करून येणारो युरी आलेमांव आणि कायद्याचो कीस काडपी कार्लोस. आमचो वेळ सोंपला. धन्यवाद अवित बगळे आणि विधानसभा कॉम्प्लेक्सान आमचो हा गौरीश गांवकार. गौरीश तुकाय धन्यवाद दिता. पळयत रावात गोमंतक TV.